वांगड दे साळगांवां या बॅनराखाला साळगांवच्या ख्रिस्ती धर्मियांनी सांजाव व्हडा उमेदीन मनयलो। कोंकणी कांतारांचे ताल धरीत तकलेर फुलांची कोपेलां माळीत जाणटे नेणटे भर पावसान माय दे देऊस चर्ची सामकार व्हडा उमेदीन नाचतना ह्या वेळार दिश्टी पडले। पळयात साळगांवच्या ह्या खाशेल्या सांजावाचो हो खासा रिपोर्ट। सांजाव म्हटल्यार सांत जुवार दी बाप्तिस्ताचे फेस्त। वांगड दी सांजाव ही संस्था फाटल्या 150 वर्सां सावन सांजावाचे फेस्त व्हडा दबाज्यान मनयतात। 5 वर्सार सैम घोग्यांनी पडपी पावसाचो वांगड, तकलेर फुलांनी माळलेलो कोपेलां, तकलेर फुलांची माळलेली कोपेलां, कोंकणी कांताराचो ताल आनी विवा सांजावाचो फिवर। सांजावाच्या फेस्ताची परब गोंयच्या शारा परस गांवगिऱ्या वाठारांनी आजुनूय चड व्हडा उमेदीन मनयतना दिश्टी पडटा। पावसाक येवकार दिवपी गांवांतल्या सगळ्या वांगडा एकठांय येवन सांजावाचे फेस्त मनोवपाची मजाच आगळी वेगळी आसता। आयज काळ बदलला, जग धांवता, मात ह्या काळांत लेगीत गोंयच्या जाणट्यांनी सांजावाचें म्हत्व उणें जावपाक दिल्लें ना हें साळगांवच्या वांगड दी साळगांवचो सांजाव पळयल्यार कळटा। गांवचे एकपण तशेंच उरचे हे खातीर वांगड दी सांजाव ह्या बॅनरा खाला आमी सांजाव व्हडा दबाज्यान मनयतात अशी म्हायती माय दे देऊस चर्चीचे पाद्री एलरॉय दा गामा हांणी दिल्या। जाल्यार ह्या सांजावांत वांटेकार जावपी मनशांनी हांगा आमी गोंयची पारंपारीक रुचीची खाणां जेवणां करतात आनी उमेदीन सांजाव मनयतात अशें म्हणलें। म्हजें नांव फादर एलरॉय दा गामा। हांव हे सालिगांवचे फिरगोजेचो पातकूर। 2 वर्सां 24वेर आमी आमच्या गोंयांत व्हडा उमेदीन सांजाव हो समारंभ आनी आयच्या दिसा 24वेर जाले उपरांत येता तो आयतार आमी सालिगांवची फिरगोजकारां सालिगांवचो समुदाय एक वेगळे तरेन हो समारंभ करतात आनी आमकां नांव दवरलां वांगड दे सालिगांव। ह्या समारंभा उद्देशी आमचे फिरगोजेंत आमच्या गांवांत जो एकवट आसा तो आमी दाखोळ करता। एकवटान आमी येवन हो समारंभ करता। सगळीं आपले हात वोट घालून आयच्या दिसाक ज्यो गरजेच्यो वस्तू आसात जावं ते आमचे गोंयचे पारंपारीक जेवण खाण वस्तू हे खुशालकायेन आमी एकठांय जावन करता। तेच भाशेन आयज जे जेवण आमी वाडलां ते आमच्याच लोकांनी तयार केलां आनी अशें करून आमच्या गांवांत आमी अदीक आनी अदीक ह्या समारंभणे उद्देशी आमचे मदें भावपण एकठांय करूंक आमी प्रयत्न करता। खेरीत भाशेन आयच्या काळार जेन्ना सगळीं एक मोडी जेवंक सोदता तेन्ना असले समारंभ भावपण हाडटले एकचार घडटले समारंभण्यो आमकां अदीक गरजेच्यो आनी अदीक फायद्याच्यो। हांव अशें की ही समारंभणे उद्देशी आमच्या गांवांत अदीक आनी अदीक एकवट आनी भावपण वाडटले। इल्लीशी फेणी, ताचे वांगडा गोंयची रुचीक शीत कडी, किसमूर हे शिवाय पुडे, शिरवळ्यो, पातोळ्यो, आंबे, फणस, अननस आनी तरेकवार मोसमी फळांचो आस्वाद चाखीत सांजावकार सांजाव व्हडा उमेदीन मनयतना हांगा दिश्टी पडटात। सांजाव गोंयभरात दिश्टी पडटा, मात शारांत जाल्यार सांजावाचें आतां सामकें वेवसायीकरण जालां। कृत्रीम तळे तयार करप वा स्विमींग पुलान उडयो मारून सांजाव मनोवपाचो काळ हालींसराक आयला। मात आपल्या गांवांत गांवच्या बांयन उडी मारून गांवच्या फळांची रूच चाखीत तशेंच एकामेकाक वेंगेक घेवन सांजावाचें गीत गावपाची मजा हें आपलेपण जपपी। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।